Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. गोंयांत कोरोनान मरतल्यांचो आंकडो दिशी दिशी हिसपा भायर वाडत आसा. आनीक 6 जाण गेले. बोगदाचो 72 वर्सांचो, मेस्ता वाड्यावेलो 68 वर्सांचो, बायणाचो 65 वर्सांचो, गोवा वेल्लाचो 45 वर्सांचो चौगूय कोविड हॉस्पिटलांत सोंपले. बेतीचो 68 वर्सांचो आनी वास्को सड्यावेलो 73 वर्सांचो पेशंट जीएमसीत गेले. सोंपिल्ल्यांचो आंकडो एकूण 86. बळी आनी दुयेंती वाडत आसात. उत्तर गोंयांत दुयेंतींचें प्रमाण वाडटा. तिसवाडी सगळ्यांत फुडें. खोर्ले, पणजे, चिंबला, मेर्शे आनी लागसारचो वाठार धरून 350 केशी. पणजे आल्तिनार आनीक 7 जाण पॉझिटिव्ह. चिंबला हेल्थांतलो दोतोरूय पॉझिटिव्ह. तो स्वॅब टेस्टी घेवपाचें काम करतालो. पेडण्यां मतदारसंघात केशी 200 तेंकल्यो. थंय आनीक 19 जाणांक कोरोना बादला. बार्देशांतूय केशी वाडटा. म्हापशा 10 केशी मेळ्ळ्यो. 2 नुस्तेकारांक बादा. खोर्ले 5, करासवाड्यार 3, गणेशपुरी 1, अंसाबाट 1, कोलवाळे 7, शिरसय 1, osnoड्या 1, शिवोले 6, आसगांव 2, अंजुण्या 1, कानोळे 3 केशी मेळ्ळ्यो. मये मतदारसंघात आनीक 13 केशी. सांखळे विर्डे 6, वाळपय 12 केशी मेळ्ळ्यो. दिवचले मामलेदार कचेरे कडेन संबंद आशिल्ल्या एका तलाट्याक कोरोना. कचेरी सॅनिटायज केल्या. काणकोणा पालिकेंत एकलो कोरोना पॉझिटिव्ह. मजगतीं काणकोण आनी मयां एंटिजन टेस्टी सुरू जाल्यात. फोंड्यां दिलासा हॉस्पिटलांत ओपीडी बुधवार सावन सुरू. हे हांगा कॅज्युअलिटी आनी सगळे ओपीडी हांगा सुरू करतले. सगळे डिपार्टमेंट कॅज्युअलिटी म्हणजे जितले पळय इमर्जन्सी पेशंट आसा तितल्यांकूय आमी पळयतले. ही कॅज्युअलिटी त्या कॅज्युअलिटी परत व्हडली आसा. हातून 5-6 खाटी आसा. अंडर ऑब्जर्वेशन आमी पेशंट दवरतले कितें कॅज्युअलिटी आनी मागीर वील डिसायड टू डिफर. सगळ्यो ओपीडी हांगा सुरू जातल्यो. मेडिसीन, सर्जरी, गायनॅक, पिडियाट्रीक, ऑर्थोपॅडीक, स्कीन, ENT, हप्तान दोळ्याचे अल्ट्रासावंड हांगा करतले. डेंटिस्ट अल्ट्रासावंड हांगा करतले. कळ्ळें न्ही चले. ओपीडीज बीन स्टार्ट जावपाक कितलो टायम वयतलो? फाल्यांच्यान स्टार्ट. 8 वर्सां फाटीं बंद केल्ले फोंड्या तिस्कावेले हेल्थ सेंटर इमर्जन्सी म्हूण सुरू करूंक हालचाली. हे सेंटर 15 दिसांनी सुरू जावंक शकता. आसा कित्याक खूब वर्सां जालीं. हें ओपन केलें 12 नंतर म्हाका सांग कांयच पळोवना. पूण तेणी ओपन घेतला आनी ही बरी जागा आसा आनी मंत्र्यांनी रोखडें मनार घेतला आनी मुख्यमंत्र्यांनी म्हाका मुख्यमंत्र्याक तुमी रिपोर्ट दिवचो. हे सगळे बिल्डींग आहा, स्ट्रक्चर आसा, फक्त हे क्लीन जर केलें आनी त्याच बरोबर ताका पेंटींग मारलो आनी इलेक्ट्रिफिकेशन जर केलें जाल्यार हो जो ब्लॉक जो आसा तो आमी बरे पैकी एमर्जन्सी केसीस ज्यो आसात तेजे खातीर आमी वापरपाक शकतात. अशें ह्या अनुशंगान आज आमी सगळे थंय इन्स्पेक्शन करपा खातीर आयिल्ले. तुवें स्वॅब टेस्टिंग सेंटरांत लोकांक उबे रावंक शेड बांदल्या तरी पावसांत लोकांचे हाल. शेड वाडोवची म्हूण मागणी. थंय गेल्या फाटल्या कांय दिसां पयलीं हांगा शेल्टर नाशिल्ले. लोक भिजत स्वॅब टेस्टिंग करून वताले. आतां थंयसर पत्रे घालून शेल्टर केलेले आसात. तरी पण लोकांची मागणी आसा की मातशें आनी वाडोवचे. कारण ते भितर बसतना लोकांक सोशल डिस्टन्सींग पाळपाक कठीण जाता आनी तशेंच जे थंय बसतात चेअर्स घातलेले आसा की थंयसर पाणी व्हांवता. त्या खातीर लोकांची मागणी आसा की थंयसर आनीक मातशें स्पेस करचे. पणजे कोविड जागृतीक म्हूण गाडी भोंवता. Since the van will be going around the whole of Tiswadi, I think, and the announcements will be made all through. It's important for people to listen to what they have to say. हे अवेरनेस फूल तिसवाडीक ही व्हेकल वयतली आनी वचून नाक्याचेर थांबोन सगळ्या लोकांचे हे कानार घालपाचें आसतलें. पणजेन दिसान दीस केशी वाडटा. सामके आमच्या रायट फ्रॉम दोनापावल टू रिमांदार सगळी कडेन केशी वाडत आसा. जाता इतके आमी लोकांक सांगता भायर सरूं नाका. काम आसल्यारूच भायर सरा, गरज आसल्यारूच भायर सरा म्हणून. तरी थोडे लोक अशे तुम्ही पयला आसले टायमपास करपाक भायर सरल्यार सरता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.